हे 10 मांडामेंट आमकां दोगा जाणांचो मोग करूंक शिकयता. पयले 3 मांडामेंट देवाचो मोग करूंक, देवाच्या संबंधान वाडूंक, आनी उरलेले 7 मांडामेंट पेल्याच्या मोगांत वाडूंक, पेल्याच्या संबंधान वाडूंक. आनी हाकाच लागून बायजून जिवांव आपले पयले चिठींत 4थ्या वेस्वरान 20वे वडींत अशें म्हणटा, जो मनीस आपूण देवाचो मोग करता म्हणटा पूण आपल्या भावाचो दुयेस करता जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. जाल्यार जेजू जोवाच्या शिव वर्तमानांत 15व्या वेस्वरांत 10वे वडीन अशें म्हणटा, म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार तुमी म्हज्या मोगांत रावतल्यात आनी म्हजी कुशळकाय तुमचे सोबी आसूंक आनीक तुमची कुशळकाय पूर्ण जावचे पासत एकामेकाचो मोग करात. म्हणटच म्हाका बाबायलो, मोग देवाचो आनी मोग एकामेकाचो जावन आसा माज आमच्या क्रिस्ती धर्माचो आनी घेरोप आमच्या मनीसपणाचो. अशें जाल्यार जण एकल्यान आपल्याकूच विचार करपाची गरज, म्हज्या जिवितांत हांव देवाचे उपदेश पाळटा काय? हांव म्हज्या भुरग्यांक देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जिवीत जिवूंक शिकयता काय?